तर आजच्या व्हिडिओन आम्ही भोंवन येवया रायस्लीप लुडो बीच। जर तुम्ही माझे पयलींचे व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार व्हिडिओ पळयात, सगळे इन्फॉर्मेशन मेळटले आणि भरपूर इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आसा, पळयात। हे पावले आमी। हे पार्किंगाचे हांगासर सद्या आता 3.5 पाउंड आसा। स्कूल हॉलिडेजान रेट हिंगाची चेंज जाता। गाडया टिकेट आणि एक पाटी 5 पाउंड भरले काय ना आख्खे दीस तुम्ही हांगा गाडी दवरपा जाता तुमच्यान। अशें न्ही की 1 वर 2 वर, आख्खे दीस पासून तुम्ही दवरपा जाता गाडी हांगासर। जर तुम्ही बसीन येवपाचे प्रोग्राम आहा जाल्यार बसीचे नंबर पळयात H13। हे बस घेवन तुमकां हांगा येवचें पडटलें। ट्रेन सर्विसीस ना हांगासर, ट्रेन मातशें पयसून धरचें पडटलें तुमकां। आनी हे मार्च 2022 हांवें व्हिडिओ केल्ले आसा। हांगासून एंट्रन्स, हांगासून येवप आनी सारके त्या कोनशाक वचोन ते वटेन येळेर पावतले तुमी। पळय हिंगा भुरग्यांचे प्ले एरिया आसा। लंडनसून जर तुम्ही येता साउथ हॉलसून येतले जाल्यार तुमकां अर्दे वर लागतले हांगासर। आनी हांगा रावपी लोकांक हेच व्हडले बीच आनी पिकनीक करपाचे प्रोग्राम आसल्यार एकदम बेस्ट हांगासर। पळय पायरेट शिप्स आहा हांगासर। भुरगे दीसभर फूल टायमपास करपाक शकता हांगासर। अरे बाबा कशे बरे मरे तुम्ही? हे पळय हांगासर जिम पासून आहा। हे हांगाचे जिम पळयात। अशें तुमकां असले जिम सगळे कडेन मेळटले। खंय खंय पार्क आहा न्ही त्या वटेन तुमकां असले जिम मेळटले। आनी हिंगा बार आनी रेस्टॉरंट आसा। हांगासर तुमकां फूल डे ब्रेकफास्ट मेळटले। आता हांगाचे लोकेशन पळयात, एकदम सिनेमॅटीक लोकेशन भशेन आहा। बरें दिसता न्ही अशें वातावरणान रावपाक एकदम बरें दिसता। सोबीत एकदम पिकनीक करपाक एकदम बरें जागो आहा। खोया खोया चांद खुला आसमान। आता हे समर 2021 कशें दिसता ते पळयात। समरान मातशें हे भशेन दिसता तुमकां, कलरफूल, एक्झॉटीक, झाडांक पानां भरलेले उरता, बरे बरे फुलां लागलेले उरता। पळोवपाक एकदम बरें आनी सुंदर दिसता वातावरण सगळे कडेन। हे गेल्या वर्साचे व्हिडिओ। रायस्लीप लुडो रेल्वेज म्हणजे हे धाकटे रेल्वे आसा हांगासर। आनी सवाय टिकेटी मेळटा, ते आख्खे तुमकां अशें भितर रानान भोंवडावन हाडटा। आनी ते फक्त हॉलिडेजानूच सर्वीस तेंचे उरता, बाकी टायमाचेर ते बंद उरता। ताजे व्हिडिओ हांवें तेजे पयली व्हिडिओन केल्ले आसा, ताजेर तुमकां मेळटले।
एकदम सुंदर व्हिडिओ आसा पळयात. आतां हे रायसली वुड्स जेन्ना ते ट्रेन घेतले न्ही हे सगळे रानासून तुमकां भोंवून हाडटले. पळोवपाक रान अशी दिसता पण रान न्हू हे एक्चुअली नॅचरल पार्क आसा. हे हांगासर कोण बी येवपाक शकता, कोण बी वचपाक शकता. जाय तेन्ना या, जाय तेन्ना वचात. एक सिनेमॅटिक शॉट घेवया. आता विंटर म्हणून कोण दिश्टी पडना तुमकां, नाजाल्यार एकदम भरलेले उरता एकदम घचाघच. चार डिग्री टेम्परेचर आहा सध्या आता. पायरेट शिप. भुरग्यांची मजाच मजा हांगासर. हांगा येताले कितें करप जाणा तुमी, बरें बिर्याणी, शीत कडी हे सगळे घेवन येवप. सकाळीं येवप आनी सांजचे वचप. हांगा तुमकां टॉयलेट फॅसिलिटीज आहा आनी भरपूर वातावरण एकदम बरें आसा. तुमकां बरें दिसतलें जिवाक. जाल्यार फूल पिकनीक स्पॉट पिकनीक प्लान करपाचें आनी हिंगा येवपाचें. एकदम फूल पिकनीक स्पॉट आहा. हांगा रेस्टॉरंट बीन आसा पण बरें म्हारग मेळटा जेवण थिंगा. एक आयस्क्रीम घेवपाक गेल्यार 3-3.5 पावंड लागतली तुमकां. तर आयज इतलेच पुरो. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन. सकयल तांबडे बटन आहा ते दामा आनी सबस्क्रायब करा. मेळ्या दुसरे व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं. सायोनारा.